प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 5वा विसवूर वोड 33 ते 39 पर्यंत। लूक चॅप्टर 5 वर्सेस 33 to 39। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तेन्ना ताणी जेजूक म्हणलें, जुवांचे सीस आनी तशेंच फारिजांवांचे भोंवन भोंवन उपास आनी मागणी करतात, पूण तुजे सीस खावन पिवन खुशाल आसात ते कशें? आनी जेजून तांकां म्हणलें, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान ताका उपास करूंक लावयेत। न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतोच ते उपास करतले। अशी एक वपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोन्न्या वस्त्राक कोपो मारून नव्या वस्त्राचो कुडको पिजून काडिना। तशें केल्यार नवें वस्त्र पिजलें तें पिजलें, त्या भायर ताचो काडलेलो कुडको पोन्न्या वस्त्राक सोरी जावचो ना। आनी कोणूच नवो सोरो पोन्न्या चामड्या पोतयांनी भरिना। भरलो जाल्यार नवो सोरो चामड्या पोतयो फोडून उडयतलो आनी तो ओतोन वतलो, आनी चामड्या पोतयांचो विबाड जातलो। पूण नवो सोरो नव्या चामड्या पोतयांनी भरूंक जाय। आनी पोन्नो सोरो पिवून आयलेल्यांक कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना, पोरनो सोरो अदीक बरो अशें ती म्हणटात। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच आयकलां, जेजू 2 वपारी शिकयता। पूण ह्यो वपारी कित्याक सांगता काय, या कारण हा ज्या कारणा लागून जेजू प्रश्ना लागून हे 2 वपारी जेजून शिकयल्यो। आनी आयज कितें घडटा शिवर्तमानान, जेजू कडेन जुवांचे शीस आनी फारिजियो येतात आनी जेजूक विचारतात। ते म्हणटात, आमी उपास करता, आमी ज्या मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे बरयलां तें आमी करता, आनी तूं आनी तुजे शीस उपास करिना, हें कशें? तूं ह्या संवसारान हाय, तूं इस्रायली परजेचो मनीस हाय, आमी सगळीं उपास करता, जुवांचे शीस उपास करतात, आमी फारिजियो जे उपास करतात, आनी तुमी आतां उपास करिना। तुमी खंयच्या संवसारान आहात? तुमी कितें करतात? आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार ह्या प्रश्नांक लागून जेजू आतां तांकां 2 वपारी शिकयता। आनी ही पयली वपारीचेर आमी नियाळ करुया। तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, नवो सोरो पोन्न्या चामड्यांनी घालिनात। हांव नको हांगा आमच्या इंडियेक आमच्या गोंयांत आमी चामड्यांनी सोरो घालता काय, पूण खरेपणी सोरो करता तो लोक ते चामड्यांनी घालतात, कित्याक ताका जितलो दीस तो चामड्यांनी रावता तितलो सोरो बरो जाता। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना वो लोक येता जेजू कडेन विचारपाक की तुमी उपास करिना आनी आमी उपास करता, हें कितें? जेजू म्हणटा, नवो सोरो पोन्न्या चामड्यांनी घालिना, आनी नवो सोरो पोन्न्या चामड्यांनी न्हय। कित्याक गाय मो सांगता? कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना हो सोरो चामड्यांनी घालतात तो चामडी मातशी व्हड जाता, ती ओळोन वेता। म्हणटच जेन्ना नवो सोरो पोन्न्या चामड्यांनी कोण घालता, आतां जे ओडोन गेलां ते आजून वाडटा आनी आतां त्यो चामड्यो तुटतात आनी मोडटात आनी सोरो इबार जाता। तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेजू आयज ह्या वपारींनी और ह्या फारिजियो आनी धर्मशास्त्रांक जे लोक येयल्ले जेजू विचारपाक तुमी उपास कित्याक करिना ते, तांकां शिकोवपाक आनी आमकां शिकोवपाक कितें की भाव भयणीनो, पोन्न्या कराराचो जे पोन्न्या करारान देवान मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे शिकयलें आनी नव्या करारान कितें चलता तें सारकें न्हय। म्हणजे दोनूय एकूच न्हय। पोन्न्या कराराचें जेजून काबार करून वयलां आनी आतां नव्या करारान ताणें कुरपा, देवाचो मोग, देवाची काकूद
आता आमकां शिकयता. म्हणटच जो कोण पोन्न्या कराराच्या प्रमाणे शिकता म्हणजे धर्म करता आनी आतां नव्या करारान देवा बरोबर संबंद दवरिना, भाव भयणीनो, तो मनीस आतां खरेपणी ह्यो ह्यो नवो सोरो पोन्न्या चामड्यांनी घालता. हो पोन्नो सोरो नव्या चामड्यांनी घालून ताका कसलोच फायदो जावचो ना. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता की जो कोण पोन्न्या करारा प्रमाणे आयज आपलें जिवीत जियेता तो खरेपणी जेजूचो पाटलावदार जावंक शकना. कित्याक पोन्न्या कराराचो लोक धर्म करतालो. पोन्न्या कराराचो लोक फकत जे कायद्यान बरयल्लें तें करतालो आनी आतां ते देवाचें उतर शिकयनासली, ते पवित्र आत्म्याच्या आदारान उतर पाळिनासली आनी आतां देवा बरोबर संबंद दवरिनासली. पूण आतां ह्या नव्या करारान देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयलो, तो कुर्सार गेलो, ताणें आपलें रगत वारयलें आनी रगत वारून तो आतां कुर्सार मेलो आनी 3 दिसां उपरांत पुरोन जिवन जालो. जेन्ना आमी आयज जेजून कितें केलां न्हय ताजेर आमी स्वत मानता, जेजूचेर आमी बावर दवरता, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, आपण कितें घडटा? देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान देवाचें उतर शिकोवंक जाता, देवाचें उतर आमच्यान पाळूंक जाता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्यान चलोंक जाता. जेन्ना आमी देवाचें उतर समजता आनी तें पाळटा, आमचो संबंद देवाशी घट जायत वता. आतां आमी धर्म करिना, आतां आमचो संबंद, आतां आमचो मोग देवाक वाडत वता आनी आतां भाव भयणीनो, आमी नव्या कराराचे भुरग्यां भाशेन आमी जियेता. खरेपणी देवाच्या भुरग्यां भाशेन आमी जियेता. आमी पोन्न्या कराराच्या भुरग्यां भाशेन जियेना. आयज खेरीत भाशेन आमी भाव भयणीनो ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया. आमी फकत उपास करता जाल्यार फकत देव आमकां बेसांव दीत म्हणून आमी चुकता. कित्याक आमी उपास करता फकत आमच्या मनाची नडसरणी करूंक, आमचें ट्रेनिंग करूंक की आमी आमची चोत्रां ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर दवरिनासतना देवाच्या उतराचेर बावरतान चलपाक आतां आमी उपास करता. तर आयज खेरीत भाशेन आमचो संबंद जेजू बरोबर, जेजूशी, ताच्या उतराशी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी करूंक आनी खरेपणी आमी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.